Hi, I'm Arvind DeCosta, revolutionary Goans, Numai constituency. आयज आमी एक इनिशिएटीव जो बेतालबाती विलेजेसान घेयला along with the पंचायत तो आमी आयज डिस्कस करूया which is a very good one, an excellent one which none other panchayat have done. And then with putting this board down over there, it gives us a lot of message not only for us but also for the outsiders who wants to buy their land in Goa, because it is not so easy. हें आमचे गोंयचें लँड पडचें पड्या आहा तें आमी तरी भायल्यां तरी इंकीत रावले आनी भायले तरी इंगेन बोरीत रावले हाल्यां आमगेलें फ्युचर जनरेशन उरतलें. सो हें आमी पळय आतांच चिंतूंक जाय. दीस वॉज लॉंग टायम दॅट वी हॅव डिस्कस. आमी 2017 आमी वर्ड मारताय, सांगताय. Still, some people they listen, some they don't. But now we request you and we would like to show you also the initiative taken by Betalbati, which sets a very good example not only to the Betalbati village or to the Nuwen constituency, but to all over Goa, which can be done. आता आमी प्रेझंट लोकेशन आहाय एअरपोर्ट रोड. एअरपोर्ट आसा इस मोबरा वयता तो. वी आर एक्झॅक्टली इन बेतालबाती रायट नाव. आनी तुमी चोयला आसतलें हो एक बेतालबाती पंचायतीन व्हेरी गूड इनिशिएटीव घेयल्या हो बोर्ड मारपाक. हिंगा सगळ्यांक टू बी अवेअर ऑफ, बिकॉज एज यू सी इन गोवा अ लॉट ऑफ लँड हॅज बीन सोल्ड आउट. जायते आख्या गोंयचें भाटां बेसां सगळीं काबार केलें, इंकून काबार केलें आनी हिंगा ओवरलोड जाला. आता the panchayats, how they handle the thing is up to them, because they have to give them the permissions. And then कितें जाता, एज भायलो लोक येयन गोंय येयल म्हणटकूच आमकां आमगल्यो रिसोर्सीस आहाय ते आमकां उजवा करूं मेळनाय, पूण तेंक रिसोर्सीस मेळटाय. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर कनेक्शन, वॉटर आमकां उदो आसना. थोडे लोक आतां सद्या हिंग बेतालबातीन लोकां एक ऑर बोदीक उदो येना, पूण ही मेगा व्हडली प्रोजेक्ट येयली म्हणटकूच आतां ही मेगा प्रोजेक्ट बी बंद करपाक आनी लोकां आम ना म्हूणाय, पूण एंड ऑफ द डे हाव ब्युटिफूल गोवा वी हॅव टू होल्ड इट एंड वी हॅव टू कीप इट फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फ्युचर जनरेशन. आतां तुमी चोयन जाल्यार बेतालबातीन गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी एक बरें एकदम व्हडलें बरें काम केलां आनी तेमी पंचायतीन रेजोल्युशन घेयलां आनी तेमी हे बोर्ड मारले, एंड वीच इज रियली व्हेरी गुड. एज यू कॅन सी डावन ओवर हियर, this village has been exhausted with resources. The carrying capacity has exceeded, because carrying capacity म्हळ्यार आमगे गांवां पळय स्वता ते भशेन गांवां आसपा जायो. ही व्हडली मेगा प्रोजेक्ट येयल म्हणटकूच आमकां आमगेलो जागो मेळपा ना लावपाक. हाल्यां हिंगा मायग्रंट येवन वतले, डिफरंट पीपल वील कम फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस. तेच भाशेन बिल्डर्स, promoters, developers buy land on their own risk. That is theirs. कित्याक आतां तुमी चोयलां आसतलें खंयचें जाग घेयलें जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली त्या जाग्यार पेपर सारके आसनाय, नाल्यार आनी कितें आसना. सो तें बिल्डरांनी तेमी चोवपा जाय, कित्याक आमगे रिसोर्सीस आहाय ते आमी आमकां दवरपा जाय, ते आमच्यान दुसऱ्यांक दिवपा जायनाय. इफ यू गो टू Delhi, you go to Mumbai, they will not allow you to come over there and get it. There is already been a concrete jungle over there. There is no space. So that's why these people are coming down back to Goa. आतां हें गोंयांत जायते फाटी फिजिबल ना, पॉसिबल ना म्हणटाय, पूण कित्याक फिजिबल ना आनी कित्याक पॉसिबल ना. आतां तुमी चोयलें जाल्यार झडखंड एंड ऑल दोज प्लेसीस द गव्हर्मेंट हॅज केप्ट द प्लेस फॉर देम. दे हॅव केप्ट फॉर देयर ओन पीपल. आतां तें कित्याक लागून तेंगे बील पास कोन्न, एसेंब्ली तेंगे बील पास कोन्न तेमी तो जाग ते भाशेन तेंका दवरला. ते भाशेन आमकांय बी हो जागो तेमी आमकां दोचा आमकां गोंयकारांक जायो, आनी तें तरी पास जालें जाल्यार आमकां एकदम बऱ्या पडटलें. सो इफ कॅन हॅपन ओवर देर, वाय इट कॅन नॉट हॅपन इन गोवा, हेंच आमी मागताय. आमी बेतालबाती ही हो रोड मारगांव वयता, ते सायडीन सरावलीं, ते सायडीन बेतालबाती. आनी बेतालबाती पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेयला हिंगाय तो बोर्ड मारपाक. सांगपाचें म्हण जाल्यार आतां उत्तराखंड इज अ स्टेट वीच हॅज 13 डिस्ट्रिक्ट्स, आनी त्या 13 डिस्ट्रिक्ट्सां मदें तुमी चोयलां आसतलें 11 डिस्ट्रिक्ट्सांत कोणाच्यान एक लँड घेवपा जायना. तेमी एक बील पास केलो आहा, नोबडी कॅन बाय लँड इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स. दे कॅन ओनली 2 आर लेफ्ट. ते भाशेनूच गोंया इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट, very small. We have only 2 districts. Why the legislature, assembly members, they cannot do a law or pass a bill which can help us to save and protect our Goa. Goa is a very small state, one of the beautiful state, one of the best destination. So हें करपाक आमकां कित्याक जायना, कित्याक आयज तरी हाल्यां हें सगळें तरी इंकीत तरी गेले आनी हिंग सगळो तरी मायग्रंट गेला आनी हिंग भोवलो, सगळे भायले येयले आनी हिंग भोवले.
जाल्यार there will be no place left for us. Goans will be nowhere. So Goans will be minority. Where are we going to do? What are we going to do? गोंय येतले आनी आपण गोंयकार म्हणटले तेश कोन जायना. आम नीज गोंयकार, आम गोंयकार, गोंय जालोले, born and brought up in Goa are real Goans. So there has to be done something to save our beautiful Goa, and this is a very, very important issue which has to be done, taken care of. आता this is the third spot. ही बेतालबाती बॉर्डर, ते सायडी पोट कोलवा, ते सायडी पोटा बेतालबाती. तुम जाणाय आसतली आमचो हॉनरेबल MLA विरेश बोरकर तेणे एक लँड प्रोटेक्शन बील हाडलें आनी तें एसेंब्ली आमी मांडलोलें. तें कित्याक लागून मांडलोलें? कित्याक हे गोंयचे जागे बी आहाय ते आमकां सांबाळून दवरपाक. पूण तेमी तें पास करूं ना. तेम पास केलें ना तें बरें, पूण तेंकडेन तेसो एक बील हाडूंकूय जालना. रेस्ट ऑफ द MLAs 39 MLAs तेंकडेन तेजो एक बिलूय हाडूंक जालना. आनी तें बील हाडूं जाल्यार आमकां कितलो वालो जातालो, कितलो फायदो जातालो. Because in that bill everything was included, protecting the Kazan land, protecting the fields, protecting the slopes, protecting every single place was there in that bill. But the bill तरी पास जाल ना. आता हे MLA पळय आहाय ते MLA is a member of legislative assembly. They are here to do the legislation in the assembly. आता हेमी तरी एकटा आता रेव्होल्युशनरी गोवन्सा गेलो एक विरेश बोरकर एकलो आमदार तरी इतू काम कोता जाल्यार हाल एक 7-8 आमले MLA आहलोले जाल्यार असेंब्लीचो जाल्यार कितू काम जाता आहलोलें. We would have got the support and we would have got the things done, and this is a very need of an hour to get these things done, because if this continues like this going forward, things will not wait. I'll give you an example of Nuhe constituency only. आता Nuhe constituency तूं तरी Nuhe गेलो जाल्यार थंय चोयता Nuhe थिंगा सगळें हिल कटिंग बी जालो आहा. You go to Verna, Nagua, all constructions are coming up. Betalbati, major mega projects are coming up. So Lotoli, the same. Majorda तुका सांगू नाका, Majorda ऑलमोस्ट काबार केला ते सायडीन सगळी परमिशन दिन सगळी बिल्डिंग येताय. आतां हो सगळो भायलो लोक गोंय येवपा आमगे कॅपेसिटी आहा, हे पंचायतीक एक लाखवाडी ही कॅपेसिटी आहा करपाकू. मागीर तुमी म्हणटले बाबा ना आय एम सॉरी म्हणटले. इट्स टू लेट टू से सॉरी फॉर ऑल दीस थिंग्स. These things has to be done now, and whenever we have the MLA, he is responsible for these things. MLA who is supposed to be here, like for example the Nuhe constituency MLA is the environmental minister, and he is responsible for the environment. At Tegletori Nuhe constituency MLA gele to environment itolo distract jata jala air code am to kitko soitolo. So this is very, very important, and also at the same time we have to think about it, because very shortly we will be having the new faces which will be coming up, and if we don't have the right person in the right place at the right time, there will be no more remaining of Goa, and we will be exhausted and we will be finished. So please, let's think about it and get together and work for the betterment of Goa and the Goans.